आणि एक तसेच एक व्हडले स्कॅम आणि स्कॅन्डल हे भायर सरला आणि दिस इज इन्वॉल्वड इन आय विल से which is against corruption and black money, which is smuggling of gold. आमचो बाप कॅप्टन विर्याटो हो गेल्ले काही दीस ह्या मुद्द्याचेर बारीकसाणेन ताचेर तो स्टडी करतालो आणि स्टडी करता आसतना वेगवेगळे एविडन्सीस हे घेऊन काही दिसा पयलीं आमी डायरेक्टर रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स DRI गोवा डेप्युटी डायरेक्टराक आमी कंप्लेनूय केल्या ऑफिशियल जे कितें पुरावे एविडन्स आमकां जे हातीक लागल्या ते आमी तांचे कडेन दिल्या तांणी सांगलां की हाजेर आमी शोध लायतले हे ब्रश शुमला पार्टीचे सरकार आणि मेन आयच्या ह्या एक्सपोजे ऑफ दी स्कॅम हातून सिद्ध जाता की हे सरकार फक्त भ्रष्टाचार स्मगलिंग ब्लॅक मनी जो प्रधानमंत्री सांगतालो की काला धन हम वापस लाएंगे ते वापस बीन काय ना ते काला धन आणि हाडटा ते आणि म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर सरकारान आणि मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता हातून इमिजिएटली हातून एक्शन घेवपाक जाय कित्याक ह्यो असल्यो गोश्टी आमी पयलीं आयकल्ले की हे सरकार इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार पोस्ट फॅक्टो सँक्शन सरकार प्रत्येक कामाचेर करप्शन पूण म्हाका दिसता हे स्मगलिंग गोवा म्हाका दिसता इज हेडिंग टू अ रॉंग डायरेक्शन ड्रग्स स्मगलिंग म्हाका दिसता हे सरकाराच्या ह्या भाजप सरकाराच्या अंडर हे सगळें पॉसिबल आसा आणि हाजेर जेन्ना खास करून जेन्ना मुख्यमंत्री मंत्री शामील आसले शिवाय येद्यो व्हडल्यो ही स्कॅमां ही जावपाक शकना येदे व्हडले स्कॅन्डलां ही जावपाक शकना सो हांव मागता regarding some corruption and related to some other field आणि करता करता सडनली वी स्टंबल्ड चुकून आमकां एक ट्रेल मेवली वेर इन मिनिस्टराचो पर्सनल स्टाफ including immediate relatives frequently foreign country ट्रॅव्हल करताले स्पेशली दुबय आणि थंयसान येताना ते गोल्ड बिस्किट्स हाडटाले जशें आतां प्रेसिडेंटान सांगलां आमच्या प्रधानमंत्रीन सांगले काला धन वापस लाएगा काला धन आ रहा है वापस but in a very clandestine manner and there is a parallel economy जी चालू आसा इंडियेक पैकी आमी जेन्ना म्हणटा इंडियन रुपी इज फॉलिंग vis-a-vis द डॉलर व ह्या कारणाक लागून कित्याक पॅरलल इकॉनॉमी चालू आसा ब्लॅक मनी चालू आसा अशें ते भांगार हाडटात भितर आणि हे फुल्ली आम ते करताले आम साधारण तुका आणि म्हाका एक वस्त हाडपाक आमी डिक्लेअर करची पडटा एअरपोर्टार नाजाल्यार आमच्या फाटल्यान लागता एक वस्त भायर हाडपाक इट इज इम्पॉसिबल सो हो मिनिस्टराचो स्टाफ ह्यो गोल्ड बिस्किट्स कशे भायर हाडटाले विदाउट द प्रोटेक्शन आणि मिनिस्टराचो हात तर नाशिल्लो वयल्यान जाल्यार हें जावपाकूच शकना जेन्ना पॅसेंजर देंवता एअरपोर्टार थंय कस्टम्स आसा
कस्टमाच्या रिंगांसान कसो सुटलो कशे सुटले म्हणजे थंय खंय ना खंय कस्टमाचे लोक इन्वॉल्ड आसा. खंय ना खंय एअरपोर्ट स्टाफ, हॉस्पिटॅलिटी स्टाफ आर ऑल्सो इन्वॉल्ड. आणि मेन म्हळ्यार आमचे असले आम साधारण जेन्ना इन्व्हेस्टिगेट करता आणि आमकां कळटा दॅट मीन्स द इंटेलिजन्स विंग ऑफ द गव्हर्नमेंट which is under the home minister, under the chief minister, also the police, आमकां खबर नाशिल्ली हे चल्ला म्हूण. आणि चीफ मिनिस्टराक हे इन्फॉर्मेशन दिवना की गोल्ड स्मगलिंग चालू आसा म्हूण गोंयांत ऑन अ लार्ज स्केल. इफ चीफ मिनिस्टराक तर खबर नाशिल्ली that means the intelligence has failed. जेन्ना अशे भांगार येता ब्लॅकान ताका एक ट्रेडमार्क आसता फॉरेन कंट्रीचो विच इज इल्लीगल इन द कंट्री, ते तुरंत मेल्ट करचे पडटा. दॅट मीन्स खंय ना खंय गोंयांत मेल्टूय जातालें हे गोल्ड. आणि हे सदांच पुलिसाचे नदरेन आसता गोल्ड खंय मेल्ट जाता पळय ते. खंयच्या लेवलार पासून पुलिसांक खबर आशिल्ली. वर पुलीस पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन काय पुलिसांचेर दबाव घाल्लो मिनिस्टरान वगी रावपाक. जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केलें करता करता आमची टीम आशिल्ली 7-8 लोकांची. आमकां मातशें डिफिकल्ट आशिल्लें बट पासपोर्ट कॉपीज, विजा कॉपीज हे सगळें आमी एकठांय केले. आणि हे खंय ना खंय हेज अफेक्टेड the economy of the country in a large scale, whether it was isolated to Goa or this is part of a larger operation across India. Is it confined to the state or going outside the state? As patrancher ayla ki some terrorists had come and done recce in Goa. Who is doing the funding? Ki that sadan jenna gold is brought and parallel economy is running, it is for funding of drug trade, of terrorism activities. म्हणजे this is not a simple case. आणि आमच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे आम्ही कॉन्फिडेंटली सांगूंक शकता की चीफ मिनिस्टर has come to know about this and he has not taken any action. It is not a political issue. This is a crime and attack on the economy of the country. दुबईच्यान कितले कॅमेरा आयले, कितले लॅपटॉप आयले, कितले आयफोन्स आयले, हे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केले आम्ही कंप्लेन घाला. as president has said with director of revenue intelligence आम्ही डिमांड केल्लो that action has to be initiated as soon as possible. कित्याक आम्ही तांकां सांगले minister and his relatives are desperately trying to witnesses, key witnesses. आणि ताणे आमकां एश्युरन्स दिल्ले. They agreed that this is an attack on the country. Attack on the economy is an attack on the country. So आम्ही in that complaint जितले आमचे कडे इन्फॉर्मेशन आशिल्ले ते आम्ही दिला.
we have told that the Congress party will be closely monitoring. आणि आमकां खंय ना खंय कळून आयलें that there are chances or attempts to cover up. The whole issue will be exploded. आम्ही मुद्दाम सगळे डिटेल्स in public domain घालिना because this is very important for the security of the country. तुमका खबर आसा दुबयच्यान जेन्ना जाता so to whom it is linked. त्या खातीर आमी नाव घाल्लें ताका ऑपरेशन डी. तर डीचो मिनिंग तुम्ही काडपाक जाता. So very serious offense against the country. And we are demanding that the chief minister, who is now aware कित्याक त्या कॅबिनेटान दोन मिनिस्टरांक आणि एक MLA खबर आशिल्ली. Because when we were investigating, we found that आनीक कोणाक खबर आसा. Whether they were involved or just knowing, आमकां खबर ना. So chief minister has to drop this particular minister who is the mastermind in this. Because ताच्या ऑफिसांसान जातालें control. They have to seize the mobile phones of the minister and his staff and his relatives. If need be, they have to be arrested. And सगळं information भायर येतलें. Because we should not look at it as simple holiday trips to Dubai and back. कोणाक मेवताले? Who is controlling from Dubai? हे भांगर खंय वता? For funding of which terror operations? हातून I end up by demanding that chief minister has to act immediately. कितने टन आए थे नहीं, but I can't. As a Congress party, preliminary we have done some investigation. Okay, we are not an investigation agency to tell you who is it, कोणे केले कितने. पण तुम्ही We have इन्व्हेस्टिगेशन केला one second, we have complained to the highest authority, which is DRI, Director Revenue Intelligence. आता स्टेटान मुख्यमंत्र्याकडे पूर्ण यंत्रणा हा बरे. पुलिस कितें करता? Let we as a Congress party, we have given a complaint to the DRI. We are bringing it to the notice of the Chief Minister. Let Chief Minister now do detailed investigation. This is a serious issue. ही प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही तुमकां नाव सांगपाक न्ही, but because some agency is working on it. तुका नाव सांगले जाल्यार ते probably those evidences whatever will be destroyed. कितले टन हाडले? So let the state government, let the home minister, let the chief minister act on this immediately, because this was the work of the state government. But we Congress party, as he was closely monitoring it, he has done it at his level, but he also has limitations. आज police यंत्रणा ही कोणाकडे हा? ही सरकाराकडे हा. So they have to make use of it. कितले वर्क असतले? किती म्हणले? कितले वर्थ असतलो जो स्मगलिंग जाला तो अमाउंट? आणि केन्ना केन्ना करता असतले? State government doesn't take any action. See, Then what will be your you next step? cannot quantify that कित्याक हे आमकां जेन्ना गवर्नमेंट आयला इज हॅपनिंग फ्रॉम लास्ट मे. ताचे पयलीं कितलो तेंप जातालो म्हयने काय वर्सां खबर ना, बट मेयांच्यान जेन्ना आमी आनी कितें इन्व्हेस्टिगेट करताले हाचेर आमी स्टंबल जाले. सो इट इज वर्थ crores and crores.